नमस्कार. आर आर आयकर ज्युएलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्यात फातर्फे हांगासरल्या कितल्या ह्या गावात. आमच्या गोयच्या वेगवेगळ्या गावांनी कितल्योश्योच टॅलंट असतात. काय बायलो ज्यो असतात त्यो खेळपाक हुशार असतात, काय प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक हुशार असतात, काय इश्टिण्यो आमच्यो डान्स करपाक हुशार असतात. ह्यो सगळे टॅलंट एकठांय करून आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. पळयत रावात आमच्या आयच्या भागान आनी कितली मजा येतात ती. वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळे खेळ आणि भरपूर धमाल. हीच धमाल तुमकां थोड्याच वेळान पळोवपाक मेळटली. पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो आर आर आयकर ज्युएलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करतात आणि म्हज्या बरोबर आसा आमच्या आयचे दोन टीम्स. पयली टीम आसा टीम ए आणि दुसरी टीम आसा टीम बी. कार्यक्रमाची सुरवात आणि आमच्या पहिल्या राउंडाची सुरवात करच्या पयलीं आमकां सगळ्यांक पयलीं ओळख करून घेवची पडटा आमच्या कॅप्टनांची. आणि कॅप्टन हांगासर रेडी आसा सारकी प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक आणि बाकीचे खेळ खेळपाक. सगळ्यांक पयलीं ओळख करून घेवया टीम एच्या कॅप्टनाची. नांव सांग. सुप्रिया उल्हास देसाई. कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. सो हॉबीज कितें आसा? हॉबीज कुकिंग. आणि ओळख करून घेवया दुसऱ्या कॅप्टनाची. नांव सांग. हांव प्रज्योती देसाई. तुम्ही कितें करता? हांव टिचर. टीचर. वाव. खंयच्या स्कुलान? इन्फंट जिजस हायस्कूल कुंकळी. ओके. खंयचे सब्जेक्ट शिकयता? गणित. वाव. गणित सगळ्यांक टफ सब्जेक्ट आणि भुरगीं सारकी मॅथ्स म्हणलें की सारकी टेन्शन घेतात. तुका खेळपाक आवडटा की ना? बऱ्यापैकी भुरग्यां मदीं खेळपाक भरपूर आवडटा. खंयचे खेळ आवडटा खेळपाक? भुरग्यां मदीं तशे सगळेच खेळ म्हणल्यार आतां खो खो खेळटा. ओके. तुजी हॉबीज कितें? म्हाका चडशें गार्डनिंग आवडटा. रिडींग हॉबीज आसा. ओके. सो आमी आमच्या पयल्या राउंडाक जो आमचो फुकट्यांचो राउंड आसा ताका आमी सुरवात करता. आणि तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा पयलो प्रश्न आसता तो बजर प्रश्न आसता. सो कॅप्टन तुमी फुडें येवं शकता हांगासर. जो कॅप्टन पयलीं क्लॅप करतलो ताका आमी प्रश्न विचारतली. ओके. रेडी? गोंयचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर कोण आसा? येता क्लॅप करा. थंयच्यान कोणूच प्रॉम्प्ट करनाका. गॅस करूं शकता जाल्यार ताळी मारात. प्रॉम्प्टिंग करनाका कोण. ओके. कॅप्टनाक उत्तर येना. पयलींच फुकट्यो म्हाका दिसता आमची ऑडियन्सान फुटतली. हांगासर पळोवया. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे. सारकें उत्तर गोविंद गावडे. नांव सांगा तुमचें. मेदिनी नायक फातर्फा सरपंच. आणि तांकां मेळटा आर आर आयकर ज्युएलर्स मरगाव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. परत एक फावटी कॅप्टनाक प्रश्न. ओके. एक म्हण आसा सोपेशी तुमी पुरी करपाक जाय. परत एक फावटी जर उत्तर येता जाल्यार क्लॅप करपाक जाय. रेडी? देव तारी. देव तारी त्याला कोण मारी. सारकें उत्तर. देव तारी त्याला कोण मारी. सो टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आणि तांकां मेळटा आर आर आयकर ज्युएलर्स मरगाव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. ओके. फुडलो प्रश्न तुमकां. सारकें आयक. आईच्या भयणीच्या चल्याचो मामा तुमचो कोण लागतलो? तुमकां येना. हांगासर पळया कोणाक येताल्या. उत्तर दिला मामा आणि उत्तर सारकें आसा. ओके. सो टीम एन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा. तांकां मेळटा आर आर आयकर ज्युएलर्स मरगाव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच टीम बी कडेन आशिल्ले 200 रुपया तांचे कडेन वता. सो तुमचे आतां 400 रुपया. आनी नेक्स्ट प्रश्न तुमकां. मिनाक्षी टेम्पल खंयच्या राज्यान आसा? हेवटेन तेवटेन पळोवं नाका. तुका कोण आन्सर प्रॉम्प्ट करपाचो ना. तांकां उत्तर येना. ह्या टीमीन कोणाक उत्तर तुमकां येता 5 पैकी? शिरोडा. मिनाक्षी टेम्पल शिरोडा शिफ्ट जाल्लें आसा. उत्तर चुकलेलें आसा. ओके. हांगासर ऑडियन्सान कोणाक येता उत्तर? हात करा फक्त वयर. आन्सरां सांगनाका म्हाका. फोंडा. उत्तर चुकिल्लें आसा. मदुराई. उत्तर चुकला. ओके. हेजें उत्तर हांवूच दिता. आनीक चान्स ना कोणाक. प्रश्न आशिल्लो मिनाक्षीचें देवूळ मिनाक्षी टेम्पल खंय आसा, खंयच्या राज्यान आसा. आणि उत्तर आसा राज्य आमी विचारिल्लें तामिळनाडू. उत्तर आसा तामिळनाडू. आता इतल्या रांची उत्तरां चुकला आणि हांवें रायट उत्तर दिला. सो म्हाज्या खातीर टाळ्यो जावंक जाय. ओके. आणि आता परत एक फावटी आमची जी कॅप्टन आसा तांकां मुखार आपया. फुडें. ओके. तांकां आन्सरां कळत ना कळत हें टेन्शन जाल्लें आसा. तो टेन्शन तांचें काडुया आमी. तांकां आमी प्रश्न विचारिना. तांकां आमी करपाक लायतली कितें सांग? डान्स. ओके.
सो दोन्ही कॅप्टन तयार आसा डान्स करपाक आणि तुमच्याकडे सध्या कितले कॅश आसा 400 रुपया. हिशोब मात सारको दवर आता. 400 रुपया आसा आणि टीम बी कडे अजून कांयच ना. सपोज तुम्ही डान्स बरो केलो जाल्यार तुमचे आनीक 200 रुपया वाडटले. तुमचे जातले 600 रुपया आणि तुम्ही जर डान्स बरो केलो जाल्यार तुमचे 600 रुपया येतले. ओके सो दोगांय रेडी. ओके टाळे मारा त्यांच्या खातीर मोठ्या आणि स्पेशली हिच्या खातीर. कितल्या वर्सांनी डान्स केला खरें सांगा. हा कितल्या वर्सांनी डान्स केलो. भुरगे म्हणजे वर्सां सांगपाक तयार जा कशी पळय. ओके भुरग्यापणान केल्लो ओके तेजे उपरांत आतां केला पण बरें दिसलें की ना डान्स करतना खरें सांग. हा खंय तरी भुरग्यापणांतली यादी आयल्यो की ना डान्स करतना तुज्यान. ओके परत एक फावटी टीम ए खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आणि आतां डान्स करतली टीम बी. ओके सो रेडी. ओके मोठ्यान ताळयो दिया त्यांच्या खातीर. म्हाका जर हांगासर बेस्ट डान्सर एकटे सिंगल डान्स सोलो डान्स केले का प्रायज दिवपाचो आशिल्लें जाल्यार हांव शुवर हेका दितलें आशिल्लें. मोठ्यान ताळयो जावन तेच्या खातीर. पण हो आशिल्लो आमचो ग्रूप डान्स आणि ग्रूप डान्स केलो बरो. तुमी सांगा खंयच्या टिमीन तो. टीम एन खूश तरी जायात. ते एक्सपेक्ट करिनाशिल्ली तांकां दिसलें आमकां प्रायज मेळचो ना. सो आयकून सुद्दां तांकां दिसलें की तांकां प्रायज मेळोंक ना अशें. आणि परत एक फावटी तुमकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि तुमचे जाल्ले आसा आतां कितले 600 रुपया. ओके फुडलो प्रश्न तुमकां. मद्रास शाराचें नवीन नांव कितें. प्रॉम्प्ट करूं नाका प्लीज. तुमचे कडेन येता हांव राव. ओके टीम एक उत्तर येना. टीम बीन उत्तर कोणाक येता. चेन्नई. उत्तर दिला चेन्नई आणि उत्तर सारकें आसा. सो टीम बीक आतां परत एक फावटी मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 600 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां 800 रुपया. आणि फुडलो प्रश्न तुमकां. शिवाजी छत्रपती शिवाजी हांचो जन्म खंयच्या किल्ल्यार जाल्लो. तुमी तुमचें उत्तर कोण प्रॉम्प्ट करनाका. सांग तुवें खंयच्या किल्ल्याचें नांव. ओके हांगा उत्तर येना. तुमच्या पैकी उत्तर कोणाक खबर आसा. मालवण. उत्तर दिला मालवण. उत्तर चुकला. राव राव आतां उत्तर कोणा कडल्यान नाका म्हाका. आतां ऑडियन्सान कोणाक येतालें सांग. हांगा कोणाकूच नाका म्हाका. राव राव. शिवनेरी. उत्तर दिला शिवनेरी आणि उत्तर सारकें आसा. नांव सांगा तुमचें.
बीना देसाई. ना देसाई हांकां मेळटा आर आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, परत एक फावटी कॅप्टन मुखार येयात. ओके, जोधा अकबर ह्या पिक्चरान मेन रोल कोणें केल्लो? क्लॅप करा येतालें उत्तर. मागीर फाटल्यान प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका. रोशन. उत्तर दिला ऋतिक रोशन आणि उत्तर सारकें आसा. नांव सांग. सिया. सिया. आणि सिया हांकां मेळटा आर आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, परत एक फावटी कॅप्टन. ती तोंडां कसली कसली करता. ओके, अशी यो प्रश्न दिवच्या पेक्षा तुमकां आनी एक टास्क दिता हांव. ओके, टेंशन तुमचें कमी करता. ओके, तुमकां हांव एक मुवीचें नांव दितलें. पयलीं तुमकां दितलें. तुमी जर सारके तेंचे गॅस सारके केले जाल्यार तुमकां तांकां चान्स वतलो. कोण पयलीं दिता गॅस ते. ओके, सो तुजे कडल्यान सुरवात करता. ओके, आयकलें ना पिक्चराचें? तोंड सारकें बंद कर. अजिबात तोंड हालप ना. तोंड बंद, तोंड बंद. बेगीन बेगीन. काय बरें एक्टिंग करता ते. रावा गो, तुमकां ना चान्स. ओके, डमशेल आर्टचो आमी एक सोंपोसो तांकां पिक्चराचें नांव दिल्लें. नांव आशिल्लें, तुमीच सांगा. सिंगम. कितें कन्फ्युजन जातालो खबर ना, पण दोगांकूय जमलें ना दोन टिमींक. परत एक फावटी कॅप्टनाकूच मुखार हाडचें पडटलें, कित्याक शेवटचो प्रश्न आसा आमचो. आतां आयका सारकी, हो शेवटचो प्रश्न आसा. कोणें थंय चुकून सुद्दां प्रॉम्प्ट करनाका. आनी उत्तर जर सारकें तुका जर आयलें जाल्यार डायरेक्टली पयशे हांगा ट्रान्सफर जातले. तुमचें उत्तर सारकें तुमचें कॅश आनी एड जातले. दोगांयकूय जर येना जाल्यार हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ताजो अर्दो वांटो हांगा वतलो. सिटी ऑफ दोनूय कॅप्टनाक येयना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? मया लेक. सिटी ऑफ लेक, मया लेक. चुकलें उत्तर. ओके, शेवटचो प्रश्न विचारिल्लो आमी, सिटी ऑफ लेक खंय आसा, आनी ऑडियन्सान आमकां एक बरें मजेशीर अशें उत्तर मेळ्ळें, मया. ओके, सो मया लेक आसा. सो आमी ताका क्लॅप दिवंक शकता, एक बरें उत्तर दिलां म्हणून. पण उत्तर चुकिल्लें आसा. उत्तर आसा उदयपूर. ओके, सो 800 रुपयाचो अर्दो वांटो म्हणजे 400 रुपया वता टीम ए कडेन. सो दोना टिमीक आतां 400 रुपया मेळिल्ले आसा. आनी फुगड्यांचो रावंड आमचो भरपूर फुगड्यो फुटून हांगा सोंपिल्लो आसा. फुडलो रावंड खेळुया, पण ताच्या पयलीं म्हाका दिसता सगळ्यांकूच एक ल्हानशें विसवाची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आनी तुमी पळयतात R.R. रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. टायम एका मिनटाचो, टास्क एका मिनटाचो. हांगासर हांवें दवरला कॉयन्स आनी हांगासर म्हजे कडेन आहा टूथपीक. पार्टिसिपंटांनी एका मिनटाच्या टायमान टूथपिकांतल्यान कॉयन धरून ह्या बावलान घालपाक जाय, ह्या बावलांतल्या त्या बावलान. ओके,
एका मिनटाच्या टायमार मॅक्सिमम कोण कॉइन्स घालतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. ओके, सो सुरवात कोण करता, कोणा पासून? यो, जी विनर जातली तांकां मेळटले RR रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ओके, ऑल द बेस्ट. रेडी, स्टार्ट. स्टॉप. ओके, रेशमान 19 कॉइन्स घातिल्ले आसता. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेच्या खातीर. आतां टार्गेट सेट जाल्ले आसा ऑलमोस्ट 19. आतां नेक्स्ट कोण येतलो खेळपाक? ऑलरेडी विनर आमकां मेळिल्ले आसा हांगा यो. ओके, आनी रेशमा देसाय हे विनर जाता. ताणें 19 कॉइन्स ट्रान्सफर केल्ले आसा तुतीकांतल्यान. आनी खेळ एका मिनटाचे विनर ते थारता आनी ताका मेळटा RR रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. खेळ एका मिनटाचो ह्या रावंडा उपरांत आतां वेळ जाल्लो आसा आमच्या फुडल्या रावंडाचो. आनी चिट्स म्हाज्या हातीन आसा आनी पार्टिसिपंट सोदपाची गरज ना, कित्याक पयलींच हांवें एक पार्टिसिपंट थारोवन दवरला. ते फाटीं वता खबर आसा आपुणूच म्हणून ते. आनी हो रावंड आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. जेन्ना हांगा उबे रावला तेन्नाच पासून सांगता, प्लीज उलोव नाका, उलोव नाका, उलोव नाका. काय मातशें दोगांनी आयकलें खरें, पण हे आशिल्ले ते कशें आयकपाक तयार ना. ओके, सो आमचे पयले पार्टिसिपंट हेच आसतले. यो हांगा यो. ओके, सो आमी आमच्या उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या रावंडाची आमी सुरवात करता. आनी तुमकां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. टॉपीक हितून तुमकां चूज करची पडटली आनी जे टॉपीक तुमकां येतली तो शब्द चडान चड वापरान येवपाक जाय. ओके, सुरवात तुज्या पासून. तुजें नांव कितें? आरती देसाय. ओके, आरती देसाय. आनी टॉपीक पळय कितें आयला तुका ती. वाव, टॉपीक आयला ती ब्युटी पार्लर. ओके, रेडी, स्टार्ट. ब्युटी पार्लर आमी सदां वयता. ब्युटी पार्लरान वचून आमी आमचे वॅक्सिंग ते जाय ते मिन्स बायलांक ब्युटी पार्लर हो खूब आवडटा बी तेमकां. तेंचे केन्ना खंयचो सण आसो ती पयलीं ब्युटी पार्लरान वता. लग्नाचें जावं ब्युटी पार्लर आनी खंयचें फंक्शन आसूं ब्युटी पार्लर. ब्युटी पार्लरा सोडून बायलां आनी कांयच येवजत ना. बायलां जावं भुरगीं जावं तेमकां फक्त ब्युटी पार्लराकच. खंयचें फंक्शन कित्याकच लागून तेमकां ब्युटी पार्लर पयलीं जाय पडटा. बारीक आसूं व्हड आसूं सगळीं पयलीं ब्युटी पार्लरान वचपाक पयलीं अपॉयंटमेंट घेवन पयलीं रेडी आसता. आपल्या पयलीं मेळटलें अपॉयंटमेंट तुका मेळटलो हेंच आसता तेमचें. ब्युटी पार्लरान गेलीं की तेमकां सगळें आवड हें करूं तें करूं तें कितें समजत ना तेमकां. असं ऑलरेडी एक पार्टिसिपंट आमचे पॉज घेतिल्लो आसा, स्टॉप जाल्ले आसा. रेडी, स्टार्ट. ब्युटी पार्लरान आमी सदां वयता. ब्युटी पार्लर म्हणल्यार आमकां ब्युटी पार्लरान वचना ब्युटी पार्लर आमकां खूब आवडटा. ब्युटी पार्लरान सगळीं भुरगीं वयता. सगळीं ब्युटी पार्लरान वचून आयब्रोज काडटा. ब्युटी पार्लर कितें लग्न आसल्यार ब्युटी पार्लरान वयता. कितें कसलें फंक्शन आसल्यार ब्युटी पार्लरान वयता. ब्युटी पार्लर आमकां सगळ्यांक आवडटा. ब्युटी पार्लर आयब्रो काडपाक ब्युटी पार्लरान वयता. कितें मेकअप करपाक ब्युटी पार्लरान वयता. आनी कितें केलें ब्युटी पार्लरान वयता. आनी कितें करपा आसल्यार ब्युटी पार्लरान वयता. ओके, ते स्टॉप जाल्ले आसा हांगासर.
आनी कोण येता हांगासर उलोवपाक ते टॉपीक परफेक्ट टॉपीक येयला ताजे खातीर ताणें डान्स तो खरेंच खूब बरो केल्लो पण तुका तो डान्स करपाचो ना तुका डान्सा बद्दल तो उलोवपाक जाय नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय स्टार्ट डान्स करपा आवडटा डान्स करता भुरग्यां बी खूब डान्स करता सगळीं डान्स करता पिक्चरांकय बी डान्स करता मागीर सगळ्याक फंक्शनाक बी कोणी डान्स करता मागीर आनी खंयी गेल्यार बी डान्साचीच भुरगीं अशीं घरांक सुद्दां डान्सच करता सगळीं कोणी कोणाक आवड आसली जाल्यार डान्स करतात मागीर सगळीं भुरग्यांय खंयी गेले जाल्यार सुद्दां अशींच नाचता आनी डान्स करता थांबिल्ले आसा ते डान्स ही टॉपीक आसा कोण उलयता येता उलयता ओके या ओके आमी सगळ्या बायलांक आपयले कोण बायले येवपाक तयार नाशे सगळे लसतात खंय सो आमचे धाकटे बाळ आसा जे उलोवपाचें आसा आनी ते खूब उलयता की अर्दो पासून म्हाजे कडेन खूब उलयताले ते हां स्टार्ट म्हाका डान्स आवडटा हांव डान्स सगळ्याक करता मागीर डान्स चिंगाट तेका सगळं डान्स करता कोणा बड्डे केल्या पासून हांव तोच डान्स करता तोच सॉंग येता म्हाका डान्स खूब आवडटा आनी घरा कडेन पासून हांव खूब डान्स करता आनी मागीर खातना पासून हांव डान्स करता आनी मागीर म्हाका डान्स बीन सामको खूब म्हळ्यार खूब आवडटा मागीर ओके ह्या बायन बऱ्यापैकी ट्राय केली एका म्हाका मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय सगळ्याक डान्स हो करपाक सगळ्या लोकांक आवडटा बायलांक दादल्यांक भुरग्यांक सगळ्याक डान्स आवडटा पयलीं डान्साचे इतले व्हड नाशिल्ले पूण आतां जायते डान्स शोज टीव्हीचेर बी आयल्यात झी टीव्ही सोनी टीव्ही हाजेर डान्साचे खूब आतां आमच्या जायते फॉर्म्स पळोवपाक मेळटात डान्साचे बिबॉईंग हिपहॉप कुचिपुडी भरतनाट्यम कथकली असले खुबशे डान्साचे प्रोग्राम आमकां पळोवपाक मेळटात आनी आमची भुरगीं बी आतां ह्या डान्स फॉर्मान पळोवन आमची भुरगीं बी मुखार वतात हे डान्स करपाक आमी खंयच्याय फंक्शनात पयलीं अशें नासताले पूण आतां लग्नाचो सिजन जालो तांचे संगीत आसता तेन्ना डान्स आसतात मागीर कोणाचे बर्थडे जाले तेन्ना थंय DJ आसता तांचे तेन्ना डान्स आसतात भुरग्यां खातीर स्पेशल घोव बायलां खातीर स्पेशल अशे डान्स आसतात आनी सगळीं भुरगीं सगळीं जाणटी तेतून भाग घेतात आनी डान्स करतात सगळ्यांक डान्स खूब आवडटा डान्साचे फॉर्म्स आतां खूब जाल्ल्यान सगळीं भुरगीं मुखार वचपाक लागल्यात आतां डान्स करपाक आनी वेगळ्या वेगळ्या डान्साच्या फॉर्मान ती मुखार वतात तशेंच सगळ्या वेगळ्या डान्साच्या फॉर्मांनी ती ओके 1 मिनीट ते खरेंच नॉन स्टॉप उलयल्ले आसा खरेंच मोठ्यान ताळयो हेजे पेक्षा मोठ्यान ताळयो उले उले नॉन स्टॉप उले हाजे विनर थारता शीतल नायक आनी तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान हे स्पेशल गिफ्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स खूब प्रश्न आले खूब आमचो खेळ एका मिनटाचो जालो आनी खूब उलोवप जालें सगळ्यांक आसा गरज एक ल्हानशे ब्रेकाची घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया तुमच्या आवडीच्या गेम शोन RR रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट्स जरा हटके Situated in the heart of Margaon, RR Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके खेळया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड आनी आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो असो कच्चा कचरा पक्का कचरा हे तुमकां नॉन स्टॉप म्हणपाक जाय आनी जी चडान चड म्हणटली ताका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅनरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हो गिफ्ट वाउचर कच्चा कचरा पक्का कचरा 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 फंबल जाली
कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा. कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा. कचरा. कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कचरा न्ही. कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा कचरा न्ही, कचरा. ओके, सो म्हाका दिसता आनीक विनर सोदपाची गरज ना. हांगासर आमकां ऑलरेडी एक विनर मेळ्ळा. हांगा यो. नांव सांगा तुमचें. माझे नाव मंदा भानुदास देसाय, हांव पंच मेंबर. ओके, पंच मेंबर आसा हांगासरली. ओके, सो आनी तुमकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हो गिफ्ट वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. झटपट फटाफट रावंडची आमकां विनर मेळिल्ली आसा. ती हांगासरली पंच आसा खंय, सो ताका लागून उलोवपाची खूब संवय आसा, ताका लागून तिणें स्पॉन्टेनियस म्हटलें तें. ओके, सो आतां खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो. हांगासर आमी खेळ खेळटा तो फातर्फ्यां कितला हांगासर, आनी आमचो शेवटचो रावंडाक आमी आयिल्ले आसा. आनी शेवटचो रावंड आसा आमचो चक दे रावंड. आनी आमची आयची गेम कितें हाची उत्सुकता तुमकां सगळ्यांकूच लागली आसतली. थोड्याच वेळान खेळटली गेम कितें ती. आयचो चक दे रावंडचो खेळ आसा तो असो. हांगासर आमी दवरला एक विकेट आनी म्हज्या हातीन हो बॉल आसा. म्हज्या हातीन आसचो ना, जी पार्टिसिपंट आसता तांच्या हातीन आसतलो. आनी तांच्यांनी हो बॉल डायरेक्टली काडून त्या विकेटीचेर मारपाक जाय. जर पडली जाल्यार ओके, सपोज लागल्यार सो तुमकां पॉयंट मेळटले. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक 3 चान्सीस मेळटले. आनी हांगासर म्हाज्या बरोबर 6 पार्टिसिपंट आसा ऑलरेडी. सो प्रत्येकाक 3 चान्सीस आसतले. आनी जी मॅक्सिमम फाटी शूट करता ती जातली विनर. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश, तशेंच 40% डिस्कावंट ऑन ज्वेलरी मेकिंग चार्जीस. सो आयचे चक दे रावंडची विनर कोण येता ती पळोवया. पयले पार्टिसिपंट अमिता हाणें पयल्याच बॉलाक ऑलरेडी एक विकेट उडयल्ली आसा. सो सेकंड बॉल पळोवया तुजो. वाव, थर्ड चान्स पळोवया हेजो. हॅट्रिक. येस, वेल डन अमिता. आनी नेक्स्ट पार्टिसिपंट. ओ येस, सेकंड चान्स, 1 विकेट. ओ ओके, नो नो. 3 balls, 1 wicket. Start. एक. Oh shit. Third chance. Okay. 3 balls, 2 wickets. चक दे रावंडाक फायनल रावंडाक 6 पार्टिसिपंटां आशिल्लीं. प्रत्येकाक आमी 3 चान्सीस दिल्ले बॉल उडोवपाचे आनी विकेट उडोवपाची. आनी कोणें 2 कोणें 1 अशी विकेट मारली. पण 3 पैकी 3 विकेट्स घेतल्या त्यो हांगासर आशिल्ले एका पार्टिसिपंटान. आनी आतांच कळ्ळा की ते स्पोर्ट्स पासून आशिल्ले. खंयचे गेम खेळटाले सगळ्यो. चक दे रावंडचे विनर थारता. 3 balls, 3 wickets. मोठ्यान ताळयो जावन ताचे खातीर. चक दे रावंडचे विनर अमिता देसाय हांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश, तशेंच 40% डिस्कावंट ऑन ज्वेलरी मेकिंग चार्जीस. कॉंग्रेच्युलेशन. फातर्फ्या कितल्या हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. खेळटना खूब टॅलंट्स मेळ्ळे, तशेंच एक स्पोर्ट्स पर्सनूय मेळ्ळे. अशे टॅलंट जेन्ना मेळटा तेन्ना खरेंच जिवाक खूब उमेद येता. अशेच वेगवेगळे टॅलंट्स आनी अशेच मजेशीर गेम्स खेळपाक आमी रोखडीच तुमच्या वाठारान येतली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके. ऑन किया ना हो, केला रे कॅमेरा रे, मोबाईल न्ही. तुम्ही त्या टिमीन वचूंक जाय आसले पयलीं, आतां वचना काय जालें रे. ओके ओके, आतां तुजो राव ना. रेडी राव. खंयच्या भाशेन सांगो लायक तें म्हाका शिव. जरा जरा हटके. ए फोटो काढ मरे एक सोमतो.